धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. जुदेव नाही असलेल्याने देवाचे उतर घेतले म्हणले खबर धर्मदूतांक आणि जुदेयांतल्या सोमेस्त भावार्थ्यांक फावली. पेद्रू जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार सुनात घराने ताची टिका करण सवाल केले. सुनात जावंक नातलेल्यांक तुवें कितें म्हूण भेट दिली आणि कसो तूं तांचे सांगाता जेवलोय. तवळ पेद्रोन घडले सांगतीसो सुरू थावन अखेर पर्यान हे परे विवर दिलो. हांव जोप्पा शहरांत मागण्यार आसतना ध्यान पारवशांत पडोन हांवें एक दर्शन देखलें. व्हडले एक शीड कशी अंतराळा थावन 4 कोनशांनी उमखळोन आसलेली कसली गी एक वस्त देंवन येताली ती हांवें देखली. ती शीद हांव आसलेले कडेन येवन रावली. ती हांवें सारके देखल्या वेळार तांतू मोनजाती, रानवट मृगां, जीवदाळी आनी आकाशाची सुकणीं म्हाका दिसली. तवळ पेद्रो उठ मार आनी खा अशें म्हणटलो एक थाळो हांवें आयकलो. पूण हांवें म्हळें, ना सोम्या नाका, अशुद्ध वा भश्ट जाल्लें कसलेंच येदोळ हांव आपण नेना. पूण दुसरे फावटी त्या सर्गा वयल्या थाळ्यान म्हाका म्हळें, देवान शुद्ध केलां तें तूं अशुद्ध म्हणा नाका. अशेंच 3 फावटी घडलें. शेकी ती वस्त आसा तशी अंतराळाक फाटी ओडून व्हेली. ह्या पाटापट सेजारेया थावन म्हजे सशे म्हूण धाडलेले ते 1 जण हांव आसलेल्या घरा येवन पावले. तांचे सांगाता वचोंक हांवें फाटीं फुडें करिनाये म्हूण पवित्र आत्म्यानच म्हाका कळीत केलें. हेर 6 जण भावी म्हजे सांगाता सेजारेयाक आयले. आमी सकडी कर्नेल्याच्या घरा गेल्यां. आपणाक एक देवदूत दिश्टी पडलो आनी ताणें अशें म्हळें म्हूण तो आमकां सांगी लागलो, जोप्पाक जण धाड आनी पेद्रो म्हणटात त्या सिमांक आपोवन हाड. तो तुजे लागीं उलयतलो आनी ताच्या उतरां मुखांत्र तूं आनी तुजें सगळें घराणें बाचाव जातलें. पूण हांवें उलोवंक सुरू करतस सुरवेर आमचेर देंवलोलो तेच परी तांचेरय पवित्र आत्मो देंवलो. तवळ जुवावन उदकान स्नान दिल्लें, पूण तुमी पवित्र आत्म्यान स्नान घेतल्यात अशें म्हूण सोम्यान सांगलेल्या उतरांचो म्हाका उगडास आयलो. देखून आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमानलेल्या वेळार देवान आमकां दिल्लें तेंच देणें तांकांय दिलें जाल्यार देवाचेर आड वचोंक हांव कोण? इतलें आयकताच ते समाधानी जाले. तितलेंच न्हय तर देवान हेर जातींच्यांकी जिणे बदलन जियोंचो संदर्भ दिला म्हणून ते देवाक महिमा दिवंक लागले. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक थान येता. देवाक, जिव्या देवाक हांव थान येतां. केन्ना हांव वेतलो आनी देवाचे मुखामळ देखतलो. दुखा जाल्यांत दीस रात म्हजें खान, कित्याक दीसभर म्हाका म्हणटात, खंय आसा तुजो देव. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक थान येता. धाड तुजो उजवाड आनी तुजे सथ ती म्हाका वाट दाखोव आनी तुज्या पवित्र दोंगराक, तुज्या निवास स्थानाक व्हरोन पावोव. देवाचे वेदेशी हांव वेतां, म्हाका संतोश दितल्या देवाशी वेतां. उल्हासान हांव किन्नारी वाजोवन हांव तुका स्तुती गितां गायतां, देवा म्हज्या देवा. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक थान येता.
सांजुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण बोकड्यांच्या गोठ्याक दारांतल्यान भितर सरानासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता तो चोर आनी लुडखार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बोकड्यांचो घोवळी. हाका राखवळ दार काडटा, बोकरे ताच्या ताळ्याक खाण दितात. आपल्या बोकड्यांक तांच्या नांवान उलो करन तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सकटांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळ वळखतात ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वचनात. ते परक्याचो ताळ वळखनात जाल्ल्यान ताचे थावन ते फोळण धांवतात. जेजून तांकां ही ओपार सांगली, पूण ताणें सांगलेल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणलो, सतस हांव तुमकां सांगता, हांव बोकड्यांचें दार. म्हजे पयले आयिल्ले सर्व चोर आनी लुडखार. देखून बोकड्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार. म्हजे मुखांत्र भितर सरता तो शाबीतायेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सरवे मेळटलो. चोर येता फकत चोरूंक, जिवीशे मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळ्ळो म्हूण, भरून वमतांच्या मापान तें मेळ्ळो म्हूण. देवाचें उतर हें, वखाणें तुका क्रिस्ता.